नाव सोनूबाई, पूण हातात पितळेचोय वाळो ना ही म्हण वापरप काय दिव्या पोंदाक काळोख म्हणप कळना। दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक स्वताची ॲम्ब्युलन्स ना, पूण तेंचे गॅरेजीत 5-6 स्क्रॅपाच्यो ॲम्ब्युलन्सी हाडून वडयल्यात। पेशंटाक व्हरपाक 108ची ॲम्ब्युलन्स वापरतात। पळयात भलायकी खात्याची तब्येत सांगपी महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। जी CSC आसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ते सध्या ओल्ड ॲम्ब्युलन्सांचे एक स्क्रॅप यार्ड जाल्ल्या सारकें आसा आनी आमी पळयतात की फाटल्यान ताज्या 4-5 ॲम्ब्युलन्सी अश्यो आसा त्यो सामक्यो हें जाल्ल्यो आसा, त्यो हाडून थंय उडयल्ल्यो आसा, तेंच्यांनी डंप केल्ल्यो आसा अक्षरशः। आनी पूण आमकां अशें कळ्ळां की ह्या CSCन पेशंटाक व्हरपाक ॲम्ब्युलन्स ना, ते सध्या 108चेरूच डिपेंड आसा। पूण अश्यो ज्यो 4-5 ॲम्ब्युलन्सी मोडलेल्यो फाटल्यान उडयल्या, ते फाटीं काँग्रेसीनूय हेचेर प्रश्न उबारलेलो की सुविधा ना सारक्यो CSCन आनी ॲम्ब्युलन्सी फाटल्यान उडयल्या। हे हॉस्पिटल जें आसा एक बऱ्यापैकी बांदलेलें आहा बिचोले, पूण तें एक स्क्रॅप यार्ड जावन पडला, फाटल्यान ॲम्ब्युलन्सी आहा पूण भितर सुविधा ना। ताचेर लक्ष दिवपाक जाय सरकारान, हेल्थ डिपार्टमेंटान, आनी ज्यो ॲम्ब्युलन्सी खंयच्या दुसऱ्या शहरांतल्यान हाडून हांगा डंप करतात त्यो थारोवपाक जाय। तातूंत जे पावस पडल्या उपरांत भितर जळारां बी जावपाक शकता। ॲम्ब्युलन्सी ह्यो लोकांक व्हरपाक आसता की ना की जळारां जावपाक। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर।